नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि विशय ऑब्वियसली आसा ताका कॅश फॉर जॉब्स म्हणया जॉब्स फॉर कॅश म्हणया कितेंय म्हणया आणि दोन अशे मान्यस्त आमचे बरोबर आसात. दोगूय जाण आदवोगाद आणि दोगूय जाण वेगवेगळे पक्षां वटेच्यान आसात. पयली आसात स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे गोंयचे अध्यक्ष एडवोकेट अमित पालेकर आणि दुसरे आसात म्हाका ऑनलायन जॉयन जातात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी दक्षिण गोंयचे आदले खासदार एडवोकेट नरेंद्र सावयकर. अमित बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सरकार पक्षाचो सद्याक एक युक्तिवाद असो आसा की केस तांणी फायल केली, इन्व्हेस्टिगेट ते करतात, अरेस्ट ते करतात, नवीन नवीन प्रकरणां ते भायर काडटात आणि तुमी वता आनीक राज्यपालाक सांगतात तांचेरूच चवकशी करा म्हणून. हाजी लॉजीक कितें? म्हाका दिसता प्रमोद बाब 8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना हांवें हो विशय काडिल्लो 8 म्हयन्या पयलीं हांवें सांगिल्लें की गोंयांत जॉब स्कॅम चल्ला, सरकारी नोकऱ्यो विकतात, हातूंत भितर सरकार पक्षाचे मनीस, कनेक्टेड लोक, ऑफिशियल सगळे सामील आसा. तेन्ना ह्या 8 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता एटलिस्ट 8दा तरी भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्सपर्सनांनी किंवा तांच्या एमएलएनी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन सांगलें की हें कांय घडलें ना, अशें घडलें ना. अमित फटी उलयता, आम आदमी पार्टीक संवय जाल्या फटी उलोवपाचें म्हणून. आनी 8 म्हयन्या मागीर जेन्ना ही गजाल भायर सरता, आतां खंयचें तोंड घेवन सांगता की ते आपूण स्वता हें काडलें म्हणून. हें आमी काडिल्लें. एक मरे तुका एक वॉशिंग पावडराचो एड याद आसा तुका? ताजें तुका हें सांगता. पूजा, प्रिया, दीपा आनी श्रुती सबकी पसंद भाजपा. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आज गोंयांत जो जॉब स्कॅम भायर सरलो ताका कारण अशें की जे पूजा चीफ मिनिस्टराच्या घरा कम्फर्टेबली पावले ताका त्याच दिसा अरेस्ट कित्याक केलें ना? जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपल्या घरा ते आयले आनी आपल्याक ताणें पयशे दिवपाचो प्रयत्न केलो, आपल्याक ताणें ऑफर दिली की हे जॉब दिलो जाल्यार आपूण पयशे दितलो, जाल्यार एज अ हेड ऑफ द स्टेट इट वॉज इज ड्युटी टू गेट अरेस्टेड इमिजिएटली एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. कित्याक वेळ लागलो? 2-3 दीस कित्याक लागले? आनी पयल्या ऑफेन्सा भितर ताका लेस दॅन 48 आवर्सांत बेल कशी मेळ्ळी? आनी आमी बोवाळ घाल्या उपरांत ताका मागीर 4-4, 5-5 दिसाचो रिमांड कसो मेळटा? आमी कित्याक विश्वास करपाचो पुलिसांचेर? आमी कित्याक विश्वास करपाचो ह्या गव्हर्मेंटाचेर? आमी कित्याक विश्वास करपाचो चीफ मिनिस्टराचेर? बरें, ह्याच प्रश्नाचेर हांव नरेंद्र बाबा म्हऱ्या वता. नरेंद्र बाब, ते म्हणटात की विश्वास कसो दवरप? तुमची कारवाय तांकां ते तरी समाधानी नात त्या कारवायेचेर. ते म्हणटात की हाजी इंडिपेंडंट प्रोब जावपा जाय म्हणून. ही जी ऍक्शन घेतल्या पळय न्ही, तुवें सुरवातूच तशी केली. सरकार पक्ष अशें म्हणटा की आमीच इनिशिएट केलें, आमीच प्रोएक्टिव्हनेस दाखयलो, आमीच कामाक सुरवात केली. म्हाका दिसता की आमी पोलिसांची जी यंत्रणा आसा, त्यांची जी सगळी मशिनरी आसा ती सगळी कामाक लागल्या. त्यांनी ऑलरेडी 18 अरेस्ट जे आसा ते केल्ले आसात आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो ह्या गजालीचेर आणि हे करता आसतना फक्त एकल्याक धरल्या उपरांत जी एक चेन इस्टाब्लिश जाली ती चेन सुद्दां सोदीत सोदीत पोलीस मुखार वतात. म्हणजे ह्याचो अर्थ हे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे इन्व्हेस्टिगेशन एका योग्य दिशेन चल्लां. सो डेफिनेटली हेचेर विश्वास तर दवरपाकूच जाय. आणि जेन्ना ही सिस्टीम काम करता पोलिसांची सिस्टीम जी आसा ती एका फ्रेमवर्कान काम करता आणि ते जे फ्रेमवर्क आसा ते फ्रेमवर्का भितर काम करता आसतना एका हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन योग्य पद्धतीन फुडें वता हें आमकां लक्षांत येता. सो म्हाका दिसता की हातूंत हेचेर विश्वास सगळ्यांनीच दवरपाक जाय आनी लोक निश्चितपणान विश्वास दवरता हेचेर. अमित बाब, तुमकां आतां आदवोगाद म्हणून म्हणटा, तुमकां कितें दिसता? वॉट आर द लूप होल्स दॅट यू आर फायंडींग इन इन्व्हेस्टिगेशन की तुमी म्हणटात इंडिपेंडंट प्रोब जाय म्हणून? सी, हातूंत भितर पयलीं अरेस्ट जालें तातूंत भितर 2 पुलीस कॉन्स्टेबल इनवॉल्ड आसा. श्रीधर सतरकर म्हणटा तो एक सादो मनीस, सादो गव्हर्मेंट सर्वंट. हालींच लग्न जाल्लो, 3 वर्साचें भुरगें आसा. ताका प्रोब सुरू जाता. आमकां म्हायती मेळ्ळा की तो 30,000 कोणाक तरी दिवपाक आशिल्लो. तेन्ना तो सुसायड करता काय ताका मर्डर केलो वता? ताजेर कोणाचें प्रेशर आशिल्लें? पूजा नायक चीफ मिनिस्टराच्या घरा पावली कशी? तुका आनी म्हाका अपॉयंटमेंट घेतलो जाल्यार अपॉयंटमेंट मेळना आनी आमकां तो कम्फर्ट लेवलय ना की चीफ मिनिस्टराक वचून आमी ओपोजिशनान आसूं किंवा रुलिंगान आसूं की वचून आमी चीफ मिनिस्टराक सांगप की कॅन यू एक्सेप्ट मनी फॉर दीस जॉब? आनी आमकां आनी कांय गजाली कळ्ळ्या की जो फोण्या जाका अरेस्ट केला जो टिचर आसा ताणें क्लियर कट डिस्क्लोज केला की श्रुती जे आसा पळय, श्रुतीन आपल्या एका चीफ मिनिस्टराक क्लोज आशिल्ल्या मनशाचें नांव घेवन सांगिल्लें की तिणें आपल्याक सांगिल्लें म्हणून की जॉब्स अवेलेबल आसा, तेन्ना तुजें कोण आसा जाल्यार सांग. आनी अकॉर्डिंग टू द पीपल अरावंड हीज हावजीस ऑल्सो आमी इन्क्वायरी केल्ल्या प्रमाणे आनी पुलिसांतले कांय लोक आमकां सांगता की ताणें
त्या एम्प्रेसाचें नांव घेतलां. ताणें श्रुतीनय नांव तें घेतलां की आपल्याक हे जॉब अवेलेबल आसा म्हणून एका एम्प्रेसान सांगिल्लें. आय एम नॉट यू मे कॉल मी अ क्वीन पीन म्हणून, आनी पण हातूंत भितर एक एम्प्रेस इनवॉल्ड आसा. आनी त्या टिचरांनी सांगलां की आपल्याक प्रोटेक्शन मेळटा जाल्यार आपूण तें नांव घेता म्हणून. पूण ताका धमक्यो दिल्यो गेल्यो वता की तूं जर ती नांवां घेत जाल्यार तूं भितर पडटलो, तुका आनीक 2-3 म्हयने तरी बेल मेळची ना म्हणून. मडगांवां जेन्ना एक एक्युजाचो एडवोकेट आर्ग्यू करता, ओपन कोर्टान ताणें स्टेटमेंट केलो जेन्ना पुलिसांनी सांगलें की आमकां ताची कस्टडी वाडोवन जाय कारण आमकां पयशे रिकवर करपाक जाय. ताणें स्टेटमेंट केलो की आपूण सांगता म्हणून ते पयशे कोणा दिल्या ते आनी खंय रिकवर जातले ते, तुमी ताका आपयतले काय म्हणून. एक मंत्री जाचो आज एक PA आसा ताजें रेजिग्नेशन 1.5 म्हयन्या पयलींच्या बॅकडेटीन घेतलें, हे 3 दीस पयलीं जाले. एक सरपंच आसा ताका तांणी BJPंतल्यान रिजायन जा म्हणून सांगलो, हे हालींच घडलां, हे फोंडे तालुक्यांत घडलां. जी भारतीय जनता पार्टी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले सांगताले की आपले कोणाचेच हांचे संबंध ना, जॉब स्कॅमान संबंध ना, ताचे आज महिला युवा अध्यक्ष कोण ते चली असते श्रुती, शी हॅज बीन अरेस्टेड. नेम्स ऑफ कुर्तोरी ब्लॉक इज कमिंग, नेम्स ऑफ अदर ताचो पराग रायकर इज अरेस्टेड. देर आर सो मेनी हू आर अरेस्टेड आनी तांची नांवां आज भायर सरत आसा. ओके, सगळी भारतीय जनता पार्टी कडेन संबंधीत आसा, पुलिसां कडेन संबंधीत आसा. ओके. तेन्ना जेन्ना म्हजो एकूच मिनीट कंप्लीट करू दी. भारतीय जनता पार्टीक जर ह्या कसल्याच गोष्टीचो भंय दिसना की आमी क्लीन आसा आनी आमच्या पेक्षा सफेदकी चमकार खंयचीच गोंयांत दुसरी पार्टी ना आनी आमचें सगळेंच क्लीन आसा जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कसलो भंय दिसपाक जाय. बरें, नरेंद्र बाब, रिस्पॉन्ड टू दॅट. ते गंभीर आरोप करतात. ते म्हणटात की अरेस्ट जातात पण तुमच्यात लोक अरेस्ट जातात आनी एक बीग फीश, तांणी एक जे सांगलें की बीग फिशाक तुगेले कशें तुगेले सोडोवपाचो हाजेर सगळीं यंत्रणा कामां लागले म्हूण. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? म्हाका दिसता जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता पळय ते प्रत्येक दिसा वचून अमिताक बीन सांगता काय कितें की अमक्यान अमकें उलयलो, तमक्यान तमकें उलयलो, की हे जे पळय इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय हे इन्व्हेस्टिगेशन एका कंक्लुजनाक वचचें पडटा आनी ते गेल्या उपरांतूच आमी तेजेर कमेंट करपाक शकता. सो म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पुलिसांक पूर्णपणे मोकळीक दिल्ली आसा ह्या संबंधान सगळी कारवाय करपा खातीर, एक्शन घेवपा खातीर. आनी हे जालें म्हणूनच कोणूच सुटूना हातूंतल्यान. प्रत्येक जाण हातूंतल्यान जे कोण लक्षांत येता तांकां आमी पुलीस जे आसा ते पुलीस तेज्या अगेन्स्ट कारवाय करीत गेल्ले आसा. सो ही जर गजाल आसत जाल्यार मागीर म्हाका दिसता की आयच्या घडयेक सुद्दां हातूंत खंयच्याच परिस्थिती भितर अशें लक्षांत येना की बाबा इंडिपेंडंटली कमिशन अपॉयंट करून इन्क्वायरी करची आनी तातूंत कितें हें करचें म्हणून. जेन्ना हे इन्व्हेस्टिगेशन आनीकूय मुखार वतले, लक्षांत येतले काय गजाली भितर हें आसात जाल्यार निश्चितपणान सरकार जो आसा पळय, सरकार ह्या असल्या गजालीच्या बाबतींत खूब गंभीर आसा. डेफिनेटली हातूंत योग्य न्याय जो आसा तो सगळ्यांक मेळपाक जाय, हेच्या संबंधांतलो योग्य जी कारवाय जावपाक जाय तेजे ती जावपाक जाय. ते जर जातलें जाल्यार म्हाका दिसता की आयच्या घडयेक तरी जे पुलीस कारवाय चालू आसा ती चालू आसूनय तातूंत योग्य ते एक स्टेप बाय स्टेप ते फुडें वचत आसा. सो तांकां पूर्णपणे मोकळीक आसा आनी ते करीत आसात कारवाय पुलीस. एकच बिफोर आय गो हातूंत बिफोर आय गो टू अमित, तांगे तो एक आरोप आहा की तुमच्या पक्षा कडेन लागीं आशिल्ली मनीस तुमचे पक्षाचे पदाधिकारी बी अरेस्ट जावपाक लागल्या म्हणून. पळय कशें आसा, भारतीय जनता पार्टी ही सत्ताधारी पक्ष आसा. भारतीय जनता पार्टीचे आयज सरकार 2012 पासून आयज पर्यंत गोंयांत आसा. आतां ह्या सरकारा भितर आयज पक्षाचे कामा भितर अनेक जाण खरे म्हणजे जोडिल्ले आसात. आतां कोणाचो काम करपाची पद्दत कशी आसा, कोणाचो मायंडसेट कितें आसा, कोण खंयच्या हेतून काम करता, हे कितें प्रत्येक गजाल तुजे कडेन आसता अशी ना. पूण ज्या दिसा ह्यो गजाली लक्षांत येता, गट्स खंय जाय की बाबा हे लक्षांत आयल्या उपरांत तो मनीस आमचो आसा काय कोणाचो आसा हे पळयनासतना तेजे विरुद्ध कारवाय करप. आनी ही कारवाय करप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. आनी हें करता आसतना आमी खंयच हें म्हणूं ना की बाबा ही कारवाय आमचो आसा म्हणून ती बंद कर, ही कारवाय जी आसा तेका सोडोवपाचो यत्न कर, आमी खंयच करूना. आमी व्हेरी क्लियर की जे कोण हातूंत सांपडटा तेंच्या अगेन्स्ट कारवाय जावपाक जाय. अमित बाब, एक जो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा आनी ताचेर हांव फाटले 2-3 आठवड्याक खूब जाणां कडेन उलयता. आयज तुमी दोगी जाण आदवोगाद म्हणून विचारता की फ्रॉड्स किंवा चिटींग कशी जाता, की समाजा भितर खंय तरी लोकांक कसले तरी गजालीची एक हायस दिसता आनी त्या हायसाचो वापर करून हे कॉनमॅन तयार जातात. आज जेन्ना गोंया भितर आमकां लक्षांत येता की पेडणे सावन काणकोण मेरेन अशी कितलेशेच जाणांनी अजून ही लिस्ट वाडत आसा, अजून केसीओ रजिस्टर जायत आसात. अशें कितें जालां आमकां गोंयकारांक की आमी उठसूट पयशे दीत चल्ल्यात गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून? अमित बाब, पयलीं फ्रस्ट्रेशन एक हांवें तुका सदांच सांगिल्लें आनी हांव सदांच परत एकदां सांगता, आय हॅव बीन विक्टीम ऑफ दीस स्कॅम.
जो जॉब स्कॅम आशिल्लो त्या वेळार जेन्ना हांव एक मिडल क्लास बापायचो मिडल क्लास भुरगो जेन्ना आवय बापायन कश्ट करून म्हाका शिकयलो आनी त्या कबाड कश्ट केल्ल्या आवय बापायक जेन्ना दिसता की हाका कितें तरी एक फर्म नोकरी मेळची कारण आमी आतां कितलें काम केलां ताजें प्रॉबब्ली खंय तरी हो भुरगो जोडटलो हाजें लायफ सेटल जातलें त्या मनोवृत्तीन जो मिडल क्लास मनीस आसता तो एग्जाम्स आन्सर करता हांवें त्या वेळार GPSC एग्जाम आन्सर केल्ली हांवें त्या वेळार 3 वेळा GPSC एग्जाम आन्सर केली 3दा टॉप 4 पोजिशनान आयलो 3दा टॉप 4 पोजिशनान आसतना जॉब मेळ्ळेना इंटरव्यून कसल्याचे कसले प्रश्न विचारून नापास करप ही परिस्थिती आज प्रत्येक मिडल क्लास भुरग्या कडेन जाता आवट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक आवय बापूय आपल्या कडेन कितें आसा तें विकतात म्हाका एक बायलेन फोन केलो तिणें आपले पाटली तोडो कांकणां सगळीं विकली लग्नाक दिल्ली भुरग्याक जॉब मेळचो म्हणून शी इज बिकम पार्ट ऑफ वन स्कॅमस्टर हांवें मध्यस्थी करून ते आज तिका पयशे परत मेळोवन दिल्या म्हणून तिचे पयशे परत मेळ्ळा पूण ती कित्याक लागून ह्या गजालीक गेली तिका खबर आसा की जॉब जे आसा सरकारी ते विकत घेतल्या शिवाय मेळना ही परिस्थिती आसा आनी जशें सावयकर सर म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी व्हडली आमचे संबंद लोकां कडेन येता फाटल्या 25 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन आशिल्लो सावयकर सरान म्हज्या तोंडान केक घाला किंवा म्हजो केक कापला कित्याक कापलो ना बिकॉज आमची तशी जवळची संबंद नाशिल्लो कोण केक कापपाक पावता कोण केक खावपाक पावता जो घरचो आसता लागचो आसता जाची जवळची संबंद आसता आनी जेन्ना सावयकर सर म्हणटा की आमी तांकां काडले केन्ना काडले आतां काडले पयलीं काडले कित्याक काडले परागाक कित्याक काडलो श्रुतीक केन्ना काडले खंयच्या वेळार काडले हे सगळे श्रुती पराग इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग देर इज मच मोर दॅन दीस आनी एक गजाल सांगन दिसता आज सावयकर सर जर एक आवय म्हणून एक बापूय म्हणून भाव म्हणून किंवा एक पेरंट म्हणून जर चिंतत आनी ज्या जाग्यार आसा थंय तांची देवी खंय आसा पळय थंय हांव येता एक नाल्ल घेवन येता बरोबर या आनी तांणी शपथ घेवन सांगूनी की आमचे लोक हातूंत भितर इनवॉल्व ना नाजाल्यार हांव सांगता इन्व्हेस्टिगेशन फाटल्या म्हयन्याभरान जें चल्लां तातूंत प्रत्येक समज पुलीस विटल्यात सर तुमकां तुमच्या सरकाराक पुलिसूय विटल्या प्रत्येक गजाल आमकां सांगता म्हाका एकच गजाल म्हाका नरेंद्र बाबाक विचारपाक ती तांचो सर एक आरोप आसा की पयशे दिले शिवाय सरकारी जॉब मेळनात म्हणून हे सगळ्यांचो समज जाला आनी त्या समजाक लागून हे स्कॅम इतली व्हडली जालें म्हणून एक गजाल आसा तुवें उजवळचो प्रश्न विचारलो पळय न्ही की हे नेमके कित्या खातीर घडटा ही एक जी मायंडसेट आसा पळय आमची ही मायंडसेट कशी जावपाक लागल्या की गव्हर्नमेंट जॉब मेळप म्हणजे सेक्युरिटी गव्हर्नमेंट जॉब मेळप म्हणजे आपलें फ्युचर गव्हर्नमेंट जॉब मेळप म्हणजे आपल्याक कमी काम पूण आपलो पगार व्यवस्थित अशा पद्दतीची एक जी मायंडसेट जावपाक लागल्या पळय तातूंतल्यान मागीर कितें जाता की प्रत्येकाक आयज कितें दिसता तूं जर कोणाक सांगची फाल्यां धंदो सुरू कर म्हणून धंदो सुरू करपाक तो मुखार सरता मुखार सरल्या उपरांत एक वेळ सेटअपूय करता पूण केल्या उपरांत कांय म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर तो दुसऱ्याक चलोवपाक दिता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा दुसऱ्याक दुसरो गोंयकारूय आसना खूब फावटी तो भायलोच आसता हा तेच एक्झॅक्टली दुसरी गजाल प्रायव्हेट जॉब जर कोणाक ऑफर करशी जाल्यार तो प्रायव्हेट जॉबा भितर सुद्दां प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक सेक्युरिटी ना आनी ऑब्वियसली प्रायव्हेट जॉबा भितर ती आसची ना कारण तुका परफॉर्मन्स मॅटर्स अशी पद्दत आसा आता गव्हर्नमेंटाचो जॉब जो जाय तो जर जाय अशा पद्दतीन जर दिसपाक लागले आता ह्या सिस्टमीचो कोण तरी फायदो घेवपाचो प्रयत्न सोसायटी भितर करतात न्ही गव्हर्नमेंटाचो जॉब घेतलो जाल्यार पयशे दिवपाक जाय ही कितें एडवर्टायजमेंट आसा बाबा गव्हर्नमेंटाचो जॉब दिवपा खातीर पयशे घेवपाक जाय ही कितें अनाउन्समेंट आसा अशें कांयच ना न्ही सो द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की तुका जेन्ना अशा पद्दतीचे लोक सोदीत असता की आता लोकांक लक्षात आयलें की प्रत्येकाक डेस्परेट आसा प्रत्येक जण उदरतेने एक शब्द वापरलो फ्रस्ट्रेशन म्हणून आता हे जर म्हाका जॉब मेळपाक जाय गव्हर्नमेंट जॉब मेळपाक जाय हे जर अशें जर हें दिसता आसत जाल्यार त्याचो फायदो घेवपी कोण तरी उबो रावता आनी मागीर तातूंतल्यान हे अशा पद्दतीचे नेटवर्किंग जाता आनी ह्यो गजाली आसा त्यो तातूंतल्यान घडटा म्हाका अमित भाऊ ह्याच मुद्द्याचेर हें आसात तुमी विरोधी पक्ष आसात बरें आहा बट तुमकां हातूंत भितर मानसिकतेचो प्रॉब्लेम दिसना की गव्हर्नमेंट जॉबूच जाय म्हूण आपूण कितेंय करून ते पयशे एकठांय करून रीण काडून भांगर विकून कितेंय करून आपूण ते पयशे त्या कोणाक तरी दितलो आनी तो गव्हर्नमेंट जॉब कशें तरी करून घेतलो ह्या मानसिकतेचो प्रॉब्लेम गोंयकारां मदीं तुमकां दिसना आज गोंयकारांक इतले ब्लेम करत चल्ला भारतीय जनता पार्टी तर उठसूट म्हणटा की सरकारी जॉबाचो हावेस आसल्या कारणान हें सगळें घडटा म्हणून दलाल केन्ना तयार जाता केन्ना तयार जाता जेन्ना थंय बशिल्ले आसता कोण धंदे करपाक तेन्नाच हे दलाल तयार जाता जॉब विकपाची परिस्थिती तयार जाल्या कारण आनी म्हणूनच दलाल तयार जाला फाटल्या 12 वर्सान
2 नव्यो इंडस्ट्री गोंयांत बऱ्यो आयिल्ल्यो सांग जातल्यान जॉब निर्मिती जाल्या. सरकारी जॉब कोणाक जाय? आज टॅलंट असो आसा गोंयचो, बरे भुरगे शिकपी भुरगे आसता गोंय सोडून भायर कित्याक वता? आज गोंयचें पॉप्युलेशन ड्विंडल कित्याक जाता? ओरिजिनल गोवन पॉप्युलेशन. लोक लंडन, UK, जे युरोपाक वता ते कित्याक वता? आवय बापायक हांगा सोडून कित्याक वता? हाजेर केन्ना सरकारान विचार केला? सरकारान विचार केला की आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी केन्ना अस्तित्वात आयिल्ली, केन्ना ताजेर नवो विचार जालो? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान फक्त लँड कन्वर्शन्स केल्या, हॉटेल्स हाडले नवे. गोंयकारांनी फक्त वेटर जावपाचे, गोंयकारांनी फक्त शेफ जावपाचे काय? गोंयकारांनी जे इंटेलिजंट गोंयकार आसात आनी गोंयांत रावून बरे भशेन काम करपाचे, जाल्यार ताका ऑपॉर्च्युनिटी कितल्यो नव्यो तयार जाल्या? हाजें उत्तर केन्ना भारतीय जनता पार्टीन दिलां? आज फक्त ब्लेम करता की गव्हर्मेंट जॉब्स जाय म्हणून गव्हर्मेंट जॉबा खातीर लोक पयशे मोजपाक तयार आसा, कारण दुसरी परिस्थिती ना. आज जर एकुलते एक भुरगें आसा घरान, आवय बापूय जाणटे आसा, तांकां दिसता की आपलो भुरगो भायर वचचो न्ही, कारण कांय ना जाल्यार जाणटेपणान तो आपलो सपोर्ट आसतलो म्हणून. त्या हावेसान तो पिवनाची जॉबां, MTS जॉबाक 25,000 लोकांनी एप्लाय करप. ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट लोक एप्लाय करता. हातल्यान गोंयच्या गरजवंतांची परिस्थिती दिसून येता. आनी गोंयचे इतले लोक जर गरजवंत आसत ताका सरकार जबाबदार ना हे जर सर अमान्य करता जाल्यार म्हाका दिसता हाजे पेक्षा दुसरें दुर्भाग्य आमच्या गोंयकारांचें ना. बघा नरेंद्र, मुद्दम ह्या गजालीचेर जाणून घेवपाक ते सरळ तुमचेर घालतात की तुमी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक अपयशी ठरल्यात म्हणून लोक एक सेक्युअर्ड ऑप्शन म्हणून सरकारी जॉबा कडेन पळयता म्हणून. कशें आसा की एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो जनरेट जाता? आयचे जनरेशन कशें आसा, त्याने आयचे जनरेशन अशें आसा की तो जेन्ना भुरगो एखादो इंजिनियर जाता नाल्यार आनी कितें शिकता, तेजे उपरांत तो थंयच रावना, तेजे उपरांत तो MBA जावपाक सोदता नाल्यार आनी फुडलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक सोदता. हें केल्या उपरांत तुवें आयज पळयलां की म्हाका खबर आसा की हांगासर हांव पयर एकदां एका सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो, एका गांवांत गेल्लो. थंयच्या एका चली भुरग्याचो सत्कार आशिल्लो, कांय वर्सां पयलींची गजाल. तर तेन्ना खंय गेलां शिकपाक, तर ते बांगलादेशाक गेल्ले तेन्ना मेडिसीन शिकपा खातीर. आमचे कितलेशेच भुरगे रशियेक वता, युक्रेनाक वता, भायल्या देशांनी वता. हेचें कारण कशें आसा? हेचें कारण ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आनी हे कोण भुरगे आसात? ज्यांचे आवय बापायचे कदाचित ग्रॅज्युएशन सुद्दां जावना, फुडलें 10वी पर्यंत सुद्दां शिक्षण जावना, ही भुरगीं जी आसात ही फुडें सरल्यात. सो म्हाका दिसता की हातून सरकाराच्या अपयशा परस सुद्दां ज्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आयज तयार जावपाक लागल्या, आयज तर कोणाक दिसता आसत बेंगलोर गेलो, पुण्या गेलो, मुंबय गेलो, हैदराबाद गेलो, सगळ्या सिटीनी गेलो, दिल्ली गेलो, जाल्यार सुद्दां आयचे कम्युनिकेशन ज्या पद्दतीचें आसा, ज्या पद्दतीचे आयचे कन्वेयन्स आसा, हे सगळें जर पळयत जाल्यार आमी आपणे फक्त गोंयांत न्ही खंय आपूण वचूं शकता, ही आयज भुरग्यांची मानसिकता जावपाक लागल्या. नंबर 2, जी आयज गोंया भितर ज्या पद्दतीच्यो इंडस्ट्रीज आयल्या, ज्या पद्दतीचें हें आयिल्लें आसा, आमी पळयतात की गोंयांत गरज कितें आसा? सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री आसत किंवा गोंयांत बाकीचे ज्यो नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्रीज आसत त्यो येवपाक जाय. ह्याच्या पद्दतीतलें सरकाराचें काम जें आसा तें चालू आसा. कितलेशेच भुरगे जाण त्या हातून आमी जर पळयलें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सुद्दां कामाक वतात, बाकी सगळे कडेन कामाक वतात. बेसिकली म्हजे म्हणपाचो मुद्दो कितें आसा की मायंडसेट जो आसा, म्हणजे हे अशें न्ही की मायंडसेट जो आसा की हांव शिकले उपरांत पयलें म्हज्या तकलेन कितें येता की सरकारी नोकरी येता म्हणून हो हांव एक मायंडसेट हेका म्हणटा. सरकार कितें ताका प्रोत्साहन दिना की तूं पयलींच वचून सरकारी नोकरी सोद म्हणून, पूण बेसिकली हो मायंडसेटाचो जो आसा तेज्या संबंधान हांव उलयतां. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की हो एका अर्थान एक सोशल प्रॉब्लेम सुद्दां आसा की आमी हेच्या संबंधान सगळ्यांनीच मिळून विचार करपाक जाय. विरोधकांनी करपाक जाय, सत्ताधाऱ्यांनी करपाक, सगळ्यांनी मिळून करपाक जाय. हातून सोशल इन्फ्लुएन्सर्स जे आसात, बाकीचे आसात, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून ह्या गजालीचो विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एक विषय जो हातूंत परत मुखार येयला अमित बाब, आणि जो सरकारान सतत सांगला, फाटले 3-4 जेन्ना पत्रकार परिशद जाल्यो तेन्ना सुद्दां सांगला की आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जेन्ना ही रिक्रुटमेंट जातली तेन्ना ह्या अशा प्रकाराक तुगेलो आळो बसतलो म्हणून तुमकां दिसना? स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान एक अपॉइंटमेंट जाला अजून पर्यंत. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचेर आर्ग्युमेंट घालपाक गोवानी बायल दिल्ली वचून आयली आनी तांचे काका मामान तांकां सांगलें की ना आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नाका, तुमच्या डिपार्टमेंटांतल्यानूच अपॉइंटमेंट जातलें म्हणून. गो बायला म्हणल्यार तुका खबर आसा गोंयची कोण ती आनी वेगळी सांगपाची गरज ना. म्हाका दिसता सराकय खबर आसा. ही गो बायलांच्या झगड्यांनी गोंयच्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो बट्ट्याबोळ जाला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वॉज एन आय वॉश फॉर गोवा. आनी दुसरी गजाल सरान सांगलें तशें की फॉर एज्युकेशनाच्या मळार आमी फाटींच उरल्या. एज्युकेशना खातीर आमचे भुरगे भायर वता हाजो अर्थ ते गोंयांत येवन परत काम करपाची तांकां इच्छा ना अशें जायना. खुबशे लोक परत आयले आनी कामूय करपाक लागल्या. पूण IT सॅक्टराचें आमी जेन्ना उलयता, गोंयांत IT पार्क अनावन्समेंट जाल्ले 12 काय 15 वर्सां पयलीं. कितले IT पार्क आयले गोंयांत? एक सांगचें म्हाका. कितले IT इंडस्ट्रीज आयल्यो? हैदराबाद जाणी आमच्या मागीर सुरू केलें.
हैदराबाद जेन्ना IT इंडस्ट्री फुडें सरली आमचें मागीर काम सुरवात केलां. आज म्हाका दिसता हांव व्हरतां स्वताच्या खर्चान सगळ्यांक सराकूय व्हरतां. हैदराबाद IT पार्क आनी ITच्या इंडस्ट्रीज ज्यो आयल्या ताजे थंय कशे तरेन स्वागत जालां तें. गोंयान रेड टेपिजम, गोंयान इंडस्ट्रियल इस्टेट करता ताका रस्ते ना. गोंयान इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉटमेंट केल्या तातूंत भितर करप्शन. एक प्लॉट करतलो जर अलॉट जाल्यार जितले ऑफिशियल अमावंट आसा तितलोच डबल खर्च पयशे दिवचे पडटा सरकाराक ब्रायब. रेड टेपिजम मागीर 10 डिपार्टमेंटात 10 प्रॉब्लेम क्रिएट करता. एक सादें रेस्टॉरंट घालतलो जाल्यार आज सतावणूक चल्ल्या. प्रोफेशनल जर कोणी आपलो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून जर सुरू करतलो भुरगो जाल्यार ताका कसले कसले त्रास भोगता. आमची स्टार्टअप पॉलिसी फेल जाल्या. हे सगळ्याक जबाबदार भारतीय जनता पार्टी ना अशें जर सर सांगूंक सोदता जाल्यार आनी ताचे बद्दल म्हाका आनी दुसरें मत उलोवपाचें ह्याच मुद्द्याची सराव येता सर. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कितले अपॉइंटमेंट जाले ते सांगचे. न्ही तांचे ह्या की तुम्ही जी इच्छाशक्ती तुम्ही घोषणा करतात पण जी एक इच्छाशक्ती दाखोवपाक जाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेटान इम्प्लिमेंट करपाक ती तुम्ही दाखयनात म्हणून. पळय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आमचे जे आसा ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपल्या हातून बजेटान घोषणा केली. त्याने त्याच्या संबंधान काम सुद्धा सुरुवात केली. कॉन्स्टिट्यूटूय केलो आणि कॉन्स्टिट्यूट केल्या उपरांत तातूंतल्यान एक अपॉइंटमेंटूय जाले आसतली. पूण आतां हे जाल्या उपरांत एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की एक ट्रान्सपरंट मेकॅनिझम रिक्रुटमेंटाच्या संदर्भात उबो करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हे आरोप म्हणप बरें आसा दिल्ली गेलो हें जालें तें जालें तेजे परस सरकाराची इच्छाशक्ती कितें आसा की बाबा फुडें वचपा जाय आनी इट इज वन ऑफ द मेकॅनिझम्स. सो ट्रान्सपरन्सी हाडपा खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसाच पूण त्याच बरोबर सपोज जर इफ यू फायंड लूप होल्स इन एनी अदर थिंग देन इन दॅट केस गव्हर्नमेंट इज ओपन की बाबा हेजे खातीर आमकां नवें मेकॅनिझम इस्टाब्लिश करचे पडटले करतले आमी. सो सरकार हे करपा खातीरूच आसा न्ही. हे सगळ्यो गजाली लोकांक जर एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा जाय जाल्यार तेजे खातीर सरकार बांदील आसा. सो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे कितें जालें काम कशा पद्दतीन चालू आसा ते आमकां सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तें काम मुखार वता. सो अपॉइंटमेंट्स आसात तेजे खातीर जे सिलेक्शन प्रोसेस आसात ह्या सगळ्या खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज वन ऑफ द मेकॅनिझम्स आनी तेजे खातीर बाकीचे जे हे आसात त्यातून जर कितें दुरुस्ती करपा जाय आनी ते सारकें करपा जाय आनी फुडें व्हरपा जाय तेजे खातीर सरकार बांदिल्लो आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की हो सरकार तें करतलो. अमित फायनल मुगेले एकच सत्ताधाऱ्यांचो एक तुमचे आरोप आसा की तुम्ही ह्या सेन्सिटिव्ह विशयाचेर आनी तेय बी ताचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा तुम्ही विरोधी पक्षाचेर राजकारण तापयता म्हणून. तुम्ही राजकारण तापयतात. कसले राजकारण तापयता. एक 4 मिडल क्लास बायलां महिला सशक्तीकरण भारतीय जनता पार्टीन ज्या तरेन करपाचें म्हणिल्लें ताच्या विरुद्ध एक्झॅक्टली हें सशक्तीकरण केलां. ती कोणा कडेन रिपोर्ट करताली. तांचे 1 वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड टावर लोकेशन सरकार ते करना म्हणटा तुमी आतां इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस. विश्वास कित्याक करचो आमी कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या. तुका एक गजाल सांगता हांव. जशें सरान सांगलें की अमिताक रिपोर्ट करता आसतले कोण म्हणून हांचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ते विटल्या सरकाराच्या हस्तक्षेपाक. इंटरफियरन्स ऑफ गव्हर्मेंट हॅज गॉन टू सच एन एक्सटेंट की आमकां ज्यो गजाली कळटा त्यो आमकां सोदूंक वचपाची गरज पडना. डिपार्टमेंटांतल्यान पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यान मंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान सगळ्यो गजाली आमकां कळटा आनी तांतल्यान आमकां कळटा की कोणी कोणाची नांवां घेतली काय म्हणून. आनी त्या खातीर आमकां विश्वास ना इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. ज्या टिचराक अरेस्ट केलें ताणें कोणाचें नांव घेतलें, श्रुतीन कोणाचें नांव घेतलें, पुजान कोणाचें नांव घेतलां आनी ते आनी एकलो तो अरेस्ट जालो ते 2 जाण तांणी कोणाचें नांव घातलां आनी जाणें जीव दिलो सतरकर म्हणटा तो ताणें कोणाचें नांव घेतिल्लें सगळ्यांक खबर आसा. आमकांय खबर आसा आनी प्रोबेबली सराकय खबर आसतली. आनी त्या नांवाचेर अजून पर्यंत कित्याक पावना भारतीय जनता पार्टी. इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिशन भिवप कित्याक. हांव म्हणटा आमचो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. तुमी जाय त्यो एजन्सीज आमचेर घाला. वी आर रेडी टू फेस इन्व्हेस्टिगेशन. आमी म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी बिलीव करता की तांचे कोणूच मनीस हातूंत भितर मिनिस्टर किंवा MLA किंवा चीफ मिनिस्टर किंवा लिडरशीप इन्वॉल्व ना जाल्यार कमिशन अपॉइंट कर ज्युडिशियल कमिशन. वी आर ओनली आस्किंग फॉर ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी. ओके. आनी हाका आनी एक कारण आसा. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या एका मंत्र्यान म्हणलां की पयशे दिवपी हो विक्टीम न्ही तोय एक्यूज म्हणून. सो तुमी कॉन्फिडन्स बिल्डींग खंय करता लोकां कडेन फुडें येयात म्हणून. नरेंद्र बाब फायनल हाका तुमकां दिसता हें राजकारण तापोवप फक्त का म्हणून आनी तांचो हें आहा की इतली जर कोणूच इन्वॉल्व ना जाल्यार दिया न्ही काय म्हणटा त्या ज्युडिशियल कमिशना कडेन. पळय द मोमेंट तुवें ज्युडिशियल कमिशनाक जर दिलें जाल्यार तुजी जी स्वताची यंत्रणा आसा त्या यंत्रणेचेर तुजो विश्वास ना हें तूं पयलीं सांगपाक सोदता. एक गजाल. दुसरी गजाल जी आसा की हातून जे काम सरकार जे पोलीस यंत्रणा करीत आसा ते यंत्रणेचेर पूर्णपणे विश्वास आमचो सगळ्यांचो आसा आनी त्याच्या आदाराचेरूच ना जाल्यार तूं पयल्या दिसा पासून जर फ्लिप फ्लॉप जर तातूंत आशिल्लें जाल्यार पयल्याच दिसा लक्षांत येवपाचें न्ही रे. जाल्यार हांगा पर्यंत आयज 18, 19 बी जे कितें जाल्लें आसा पळय न्ही हे सगळ्यो गजाली कित्याक घडल्यो. अरेस्ट कित्याक घडले, इन्व्हेस्टिगेशन हांगा पर्यंत कित्याक पावलें.
हेच्या फाटला हे आधार जर कितें आसा जाल्यार होच आसा की बाबा हे काम जे आसा ही यंत्रणा बऱ्या पद्दतीन करता. सो लेट अस बिलीव्ह इट. सो मोमेंट यू से दॅट लेट अस अपॉइंट अ ज्युडिशियल कमिशन ऑर वॉट एव्हर इट इज, हे जर तू करपाक वचशी जाल्यार मागीर तुजो आशिल्ल्या ह्या यंत्रणेचेर विश्वास ना हे स्पश्ट जातलें. म्हाका दिसता तें आमकां करपाक जायना. तांकां पूर्ण मोकळीक दिला, तांकां तेंचें काम करूनी जी कितें गजाल आसा ती गजाल स्पश्टपणान सगळ्यांच्या मुखार येतली. कांयच लिपोवपाचें हातून ना, कारण दिस इज अ सोशल इव्हील आणि हे जर सोशल इव्हील आसत जाल्यार ते पयस करपाची जबाबदारी सगळ्यांची मिळून आसा. जितली सरकाराची आसा तितली बाकीच्यांची आसा आणि सरकार ह्या गजाली खातीर पूर्णपणे बांदील आसा. 20 सेकंडान चड काय म्हणना. जशें सरान म्हणलें पयल्या दिसाच्यान आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां ताजेर सगळें बरें चल्लां म्हणून. पयलेच दिसा अविश्वास दाखयलो जेन्ना 48 आवर्सा भितर पुजा नायकाक बेल मेळ्ळी. कशी मेळ्ळी हे ताचे खातीर बेल मेळ्ळी हाकाय तुम्ही सरकाराक दोश दितात? 100%. 5-5 दीस रिमांड घेता साद्या गोष्टींनी तेन्ना ताका विदीन 48 आवर्स, लेस दॅन 48 आवर्स ताका बेल मेळटा. हाचो अर्थ पुलिसांनी ते ऑब्जेक्शन करूं ना. दोन्ही आदवोगाद पॅनलाचेर नरेंद्र बाब हांसतात. नरेंद्र बाब कितें हांसतात? तुमकांय 20 सेकंड फायनल. नाही कशें आसा अमित, आसूं रे, आतां बेल ताका कशी मेळ्ळी कितें मेळ्ळी म्हाका दिसता पळय अमितूय आसलो म्हणल्यार आयसी सर हांव क्रिमिनल डिफेन्स लॉयर. आमच्या साद्या केसींनी 5-5 दिसाचो रिमांड मागतात. पळय हांव ताका कोणाक बेल मेळ्ळी कितें मेळ्ळी हेचे परस सुद्दां म्हाका अशें दिसता की आयज ज्या पद्दतीन अरेस्ट जाल्ली आसा, ज्या पद्दतीन गजाल लक्षांत येवल्या काम जाल्लें आसा तेजे कडेन आमी पळोवपाक जाय. आणि कितें आसा कोर्टान न्याय कोण दिता, कशा पद्दतीन दिता, तेजो थॉट प्रोसेस कितें आसा, तो कितें करता, हेजेर आमी डिक्टेट कोण करपाक शकना. ती गजाल इंडिपेंडंटली चलता. सो थंय त्या पद्दतीन निर्णय त्या कोर्टाच्या लेवलाचेर जाता. सो आमी दिसता आमी तातूंत पडचे न्ही, पूण इन्व्हेस्टिगेशन सरकाराचे योग्य तरेन चल्लां. हांव इतल्याचेर सांगता. म्हाका दिसता नरेंद्र बाब, अमित बाब, थँक्स अ लॉट. कारण हो विशय असो तुमी एक बरो शब्द वापरलो नरेंद्र बाब की सोशल इव्हील म्हणून. आणि हे म्हाका दिसता सोशल इव्हील ना रुलिंगाक जाय ना ओपोजिशनाक जाय. एटलिस्ट त्या गजालीचेर म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकार कॅन बी युनायटेड. आणि एक दुसरो विशय येता तो म्हळ्यार ह्या इन्व्हेस्टिगेशन बिग फीश जे शब्द वापरतात. फाल्यां लोकांची हेच आसतलें की बाबा हे इतलेच जाण मेळून हे करताले काय म्हूण. इन्व्हेस्टिगेशना भितर जर कोण बिग फीश आसा जाल्यार तो बिग फीशय त्या जाळ्याक सांपडचो. इतली ही दुसरी अपेक्षा गोंयकारांची आसतली. तितल्योच हांव मांडटा आनी थांबता. नरेंद्र बाब, अमित बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. हे फक्त वेल्ल्यो आनी ताल्ल्यो. थँक्यू. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.